नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीक तुमचा येवकार. काल गोंयांत सगळ्या आमच्या देशा बरोबर शिवजयंतीचो उत्सव जालो. गोंयांकय बरो प्रोग्राम जालो. वेगवेगळ्या कडेन वेगवेगळ्यो रॅलीज जाल्यो आनीक लोकांचो हाका सामको एक बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. पूण एक हातूंत भितर एकच गजाल जी ह्या सगळ्या उत्सवा खातीर भितर एक मातशी आडखळीची किंवा ताका गालबोट म्हणटात अशी गजाल म्हणटात ती परत एकदा शिवजयंतीक लागून आमचे सांजोळे आर्यल हांगा जाल्लो वाद. तो वाद जालो वाद फुडें वचपाक पावूंक ना, कारण निमाणे कडेन प्रशासनान तातूंत भितर सामकें जाय तशें लक्ष घालून तो वाद थंड केलो किंवा एखादी पेट्टा आशिल्लो तो. पूण हो वाद फाटले खेपेक फाटले वर्सा हो वाद जाल्लो आनीक तो मागीर थंड जालो. परत हो वाद कित्याक लागून पेटलो आनीक हे कितें ताका लागून ताची फाटलीं कारणां कितें हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयज ह्या आंदोलनाक फाटले खेपेक आमचे सक्रीय आशिल्ले फ्रेडी बाब त्रावास हांकां आपयल्यात. फ्रेडी येवकार. फ्रेडी, सगळ्या लोकांक फाटल्या वर्सा जेन्ना इश्यू जालो शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या कडेन वचपाची वाट आसा ताका लागून हो इश्यू जालो आनीक मागीर आफ्टरवर्ड्स मागीर तुमचेर केसी जाल्यो कितें आनी कितें जालें तें जालें ते तातूंत हो वाद थंड जाल्लो. ह्या वर्सा परत हो इश्यू येवपाक कारण कितें? ओके, तोंड जावपाक म्हणल्यार कारण आनी हो इश्यू येवपाक कारण सांजे विलेज सदां शांत आनी आमकां कोणा इश्यू नासलो. शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू थिंग गायल म्हणून इश्यू तेणी क्रिएट केला. जे कोण गायलो पडे तेणी क्रिएट केला. आतां 3 दीस पयले शिवजयंती काल जाल्या 19 16 तारखेर थिंगा अननोन पर्सनीन ग्रास कटींग करूं लागले. आख्खी वे वयर तेणी स्टार्ट केले. पण कांय म्हणो ना. जेन्ना ते टेनंटेड प्रॉपर्टी येयले सर्वे नंबर 229 बार 2 येयले तेदोना ते कोडे इंचालो लास्ट टायम ताकाच लागून डिस्प्यूट जाल्ले. होय, कित्याक ते शेतांतल्यान वता. सो तेंकां इंचाल जाल्यार त्या म्हणाले तुमी कोण इंचारपाक. सो त्या जाणा डिसिजन एस जालें टेनंटांक गेले लॉन्च लोकांले बाफ वायर तर माल जाल्यार आम बॉर्डर बंद केले जाल्यार इश्यू खावा. 17 तारखेर लोकांक मेळो आनी टेनंटेटान मेळोन बाफ वायर मात बंद केले. कांयच प्रॉब्लेम आसना. मागीर कितें म्हळ्यार 18 तारखेर थिंगेर अननोन पर्सन एकलो कोण आनी 2 जाण पण तो तांडेल आनी मक्कंदर पण म्हणलो येयले आनी थिंगा ते डॅमेज केला. आतां डॅमेज कोता आसतना हांव आसना बट तांकां आडायल्ले थिंगा डॅमेज. पुलीस येयले सगळें जालें. आडायले दीस मागीर उलयन जालें. MLA पावलो. MLA आश्वासन दिलें खंय आमी ही वाट यूज करपा नाय, ऑल्टरनेट वाट दाखयली. तुमगे शिवजयंती करे बट इंग सोनो टेनंटाना कित्याक टेनंटाक रायट आहा आपल्या प्रॉपर्टीचो. हेणी आपल्यागे प्रॉपर्टी तुमगे प्रॉपर्टी खंय आहा थिंगा बट सकाळ वयर वयता जाल्यार तुमकां रस्तो ना. आतां हे इश्यूआ लागून लोक चडोन पडो. आतां काल 18 तारखेर सायन्साक आमगेली ग्रामसभा आसली. आमी आनी दुसऱ्या इश्यूआचेर सिंगल अजेंडाची ग्रामसभा चलतली. आमी ग्रामसभा चलत आसतना फोन येयलो थिंगा बाफ वायर माता ते बंद केले म्हणून. कित्याक पयल्या दिसाक आमी प्रॉमिस पयली तोडली मागीर परत हे केले की परत बांदता म्हणून. होय, मागीर स्टॉप केली. लोक माल सगळे थिंगे. लोक थिंगेलो जशें डेप्युटी कलेक्टर आहा, DYSP आहा, PI आहा अरुण मैना कुत्तरेचो आनी पुलीस आहा. काय गेले उलोवपा लागले रेडी नाय बाफ वायर हाफू मारया हाफ ओपन दवरया म्हणले. मागीर त्या शेतां आसलेले टेनंटेड एरिया आहा तितून आसलेले म्हाका आपयलो. हांव काळान भितर गेलो जाल्यार DYSP सिद्धांत शिरोडकार आसलो, PI अरुण आसलो आनी SDO टू डेप्युटी कलेक्टर. ते रिक्वेस्ट करता इल्लोसो हाफ दवरया म्हणून. आपण कित्याक दवरलो बंद करूया काल तुमी प्रॉमिस केल्ले बंद करता म्हणून आनी ऑल्टरनेटीव दिल्ली कोण्या गेले कांयच प्रॉब्लेम ना लाज कित्याक. सो आमकां जाय आसलेलें तें बंद केलोलें. कित्याक दुसऱ्यान तेणें कोण एकलो कोण प्रेसिडेंट कोण तेणें एकल्यान स्टेटमेंट केलें थिंगा आमी कायद्या मान भागयताय. कायद्या मान होय विराज देसाय कित्याक हिंग तर एक स्टेटमेंट केला वयर सकयल जालें जाल्यार मागीर आमचें इलेक्शन नाका म्हणून. सो तेणें स्टेटमेंट केला आमी शिवजयंती करपाक आमी कोण आडावपाक शकना. कोण तुमकां आडायना बरें कायद्या मान भागयत म्हणटा तेणी. येस कायद्या मान भागयत जाल्यार हिंग कायदे कित्याक म्हणलो कित्याक ते बाफ वायर मारलो तो म्हणलो हिंग कायदो लागना आसलेलो. आनी जरी तर तुमी कायद्याक तर एपील केला वाट जाय म्हणून जाल्यार पयलीं तुमी कित्याक करूं ना. कायद्याक कित्याक मान दिवना. कायदो आहा म्हाका खबर ना.
सो कायद्यान केलो तरी तुमगे थिंग तो व्हिडिओ हांवें चयला तूं जेन्ना आमचे PI अरुण देसाय ताजे कडेन उलयता आसतना सांगतालो की तो सांगतालो की तुमकां की तुमी जे वायर मारल्या ते आमकां कित्याक सांगूंक ना पुलिसांक कित्याक सांगूंक ना सो कित्याक 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 तुमगे हो लास्ट टायम थंय हें जाल्लें कितें डिस्प्यूट जाल्लो इश्यू जाल्लो सो पयलीं पुलिसांक सांगून कित्याक हें केलां तुमी इतू अरुण देसायागे प्रॉपर्टी दिसत मागती अरुण देसाय सांगता जाल्यार PI मायना भितर हा त्याक सांगो तेगे प्रॉपर्टी न्हू हांव इतलें सांगो सोदिता आतां अरुण देसायाक तोंड कातोता सोणा तेणें तुका सांगलोलें आम तोंड कातोताय म्हण दुसऱ्यागे प्रॉपर्टीकू तें सांगो ना बाप फायर तूं कित्याक सांगो जाय जाल्लें अरुणा म्हाका कालें तें चाललें अरुणाक आन्सर ना हितू सगळो इनवॉल्व आहा तो अरुणूच जाता करपाक लोकांक उत्साहपाक हिंग तुका तर बाप फायर मारपाक जाय सांगो जाय आसलो जाल्यार तोंड कातोता सोणा तुका सांगो जाय आसलो म्हळ्यार आमचे एक भाशेन आनी तेंक एक भाशेन ना बट तुके एलिगेशन तूं उलयता ते प्रमाणे एलिगेशन पळयलें जाल्यार हे कोण तरी इलिगल कितें तरी करता आनी ताका सगळे तुगेलें जें एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते सपोर्ट करता हो तुगेले हे आसा आरोप आसा येस ऑफकोर्स हांव हिंग येता आसतना तुवें म्हाका आपयलो एक प्रेस दिया म्हण हांव मुगे घेवन येयलां आनी मिडियाकूय हांव हें दाखयता जाय जाल्यार हांवें तांकां सांगिलां खाली 3 दिसां टायम जे सगळो डॉक्युमेंट हांव तुमच्या टेबलाचेर दवरता हितून प्रॉपर्टी आहा 15,600 स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी आहा सर्वे नंबर 229/5 आनी हे प्रॉपर्टी 3 भागांनी तेणी वांटलो आहा कोण तेणी म्हळ्यार मकानदार बंदर म्हणटा जमनी पळय जमीन गेली म्हणटा आपण विकती घेतल्या विकली घेत म्हणटा काय तो ही पॉवर ऑफ एटर्नी पॉवर ऑफ एटर्नी आहा आनी त्या मान्यान फोर्टिनाचे तेगे नांवान आहे आतां प्लॉट A B C कोण प्लॉट केले प्लॉट A आहा ती 5,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट B आहा ती 5,600 स्क्वेअर मिटर प्लॉट C आहा ती 5,000 स्क्वेअर मिटर आता एक प्लॉटान तेणे प्लॉट केले प्लॉट A 10 प्लॉट आहाय प्लॉट B 20 प्लॉट आहाय प्लॉट C 1 प्लॉट आहे समजा 41 प्लॉट तुम थिंग केलो आहे आणि 41 प्लॉट कोता आसतना एंड ऑफ दॅट तेगे एरिया एंड जात पडे तिंगा तेणी शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू इरेक्ट केला आता शिवाजी महाराजा कडेन स्टॅच्यू इरेक्ट केलो पडे थिंग वयता जाल्यार रस्तो ना आणि तितून 2 पार्टिशन जालो न्हय आतां पार्टिशन जालें तें कितको न्हू 225/5-B 225/5-A 2 पार्टिशन जालो हांवें हितून मगे एक क्वेश्चन आहा पार्टिशन केलें तेका लँड सर्वेक हिंग वचोन तुम गेले कितकोन सर्वे करपाक रस्तो नासतना आनी हें जालें कशें तुम बेदीन आसतना जाता एडमिनिस्ट्रेटर भितर आहा म्हण हें जालां सो हे थंय सायटीचेर वचनासतनाच हें जालां हांव इलिगेशन करता केलें म्हण सायटीचेर वचनासतना जाल्ला काय आनी उरलां म्हणपाचें आनी हांवें RTI म्हणून काडला आनी RTI डॉक्युमेंट म्हाका SLR मेळ्ळा हो डॉक्युमेंट जे प्लॉट पड जालो आहाय ते म्हाका लँड सर्वेयासून हाडलाय आनी ही RTI आफ्टर इन्सिडंट जालो तशें मार्चा म्हयन्या RTI मारली तेच ते डॉक्युमेंट तितून म्हाका म्युटेशन आहा पार्टिशन जालो हें सगळें आहा तेका लागून हांवें काल डेप्युटी कलेक्टराक सांगिलां गिव मी 3 days टायम आय शो ऑल द डॉक्युमेंट्स आय हॅव द एविडन्स आज केदो आपयताचेच आनी तेंय जाल्यार सांगिलां ह्या म्हयन्यान तर या पळय म्हण फेब्रुवाराक मागीर आनी कितें करीत सांगो जायना एक म्हाका एक सांग तुका आतां तूं पुलिसाचें एलिगेशन करता हाजेर आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचें एलिगेशन करता पुलीस म्हणटात की लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना हें जाता तेन्ना आमकां थंय येवपाचें आमगेलो कायदो सो तूं पुलीस इंटरफियर जाता तें कित्याक म्हणटा पुलीस म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर आहाय आमी मानून घेताय पयर पुलिसीन कितें केलें अरुणा न्हू टेनंटाक डॉक्युमेंट हाडून लायलो टेनंटान डॉक्युमेंट हाडो टेनंटान डॉक्युमेंटान तुवें कितें केलें पण मोल्टेचेर FIR जावपा जाय केस जावपा जालो न्हू पण मोल्टे काडूंक जाय न्हू तें कित्याक केलें फॉर्मल कंप्लेन बी केल्ली कोणें त्या टेनंटान कंप्लेन केल्ली पुलीस 100 डायल करून पुलीस आपयलो 100 डायल करून पुलीस आपयलो म्हणटा तुगे ऑल्सो कंप्लेंट रेजिस्टर जालें उलो काम कित्याक केलें ना पुलिसान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन करपाक कित्याक दिताय तुमी आनी तेच पयलीं आमी 18 तारखेर कलेक्टराक लेटर केल्लें पंचायत गेल्लो हांव गेल्लो MLA गेल्ले कलेक्टरान लेटर दिल्लें आमकां थिंगा पिसफुली जावपा जाय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन करया कित्याक गेल्या त्या वर्सा लॉ एंड सिच्युएशन हाती भायर पडलें DSP संतोष देसाय येयलो थिंगा तो आसून पासून डेप्युटी कलेक्टरूय आसलो तो आसून आनी अरुणूय आसलो तो आसून पासून लॉ एंड सिच्युएशन ऑर्डर तांकां मेंटेन करूं जावना हे पाटी सिद्धांत शिरोडकर आसलो लॉ एंड ऑर्डर करूं जावं दिल ना ताणें
कलेक्टर ती फिल्डार येवपा पडली तेन डायरेक्ट सांगितलें हो रस्तो तुम्ही हे एक्सेस तुम्ही यूज करपा नाय तुमकां अल्टरनेट दिलो ओके हय हे पाटी म्हाका दिसता बरें जालां बट अरुण देसाय आहा तो इंटरफियर चड जाता ते बरें हातूंत भितर विराज देसायालो तो स्टेटमेंट दिला तो हांवें आयकला तो कितें म्हणटा की एक तो म्हणटा हे 3 कम्युनिटी तो म्हणटा एकठांय येवपा सारको हो हे तो म्हणटा शिवाजीचो पुतळो आहा ते आमगेलो हिंदूचो हे ताका घालपा जमीन दिला ती एकल्या मुस्लिमान दिल्या गांवचे लोक आहात ते क्रिस्तांव आहात हे मुगेले पयलीं आयकयता मागीर तुका कितें हे तिगूय जाण एकठांय येवन जर त्या रस्त्यान वचपाक दिले जाल्यार सगळ्याचे हे जाता म्हणल्यार कितें सगळे कम्युनिटी हे हातूंत भितर इनवॉल्व आसात सगळ्याचे म्हणल्यार एक तो म्हणटा कम्युनल हार्मनी आमचे हे ते जाताले ते मुद्दम कांय जाणांनी करपाक दिवना म्हणटा हय आतां हिंगा डायरेक्ट सांगूना हय तिनी कम्युनिटी एकठांय हाडपाक काम कोणागे आसलें जरी तो शिव जयंती करता जाल्यार तो हिंदू करता वो मुस्लीम करता वो क्रिस्तांव करता कोण इनिशिएटीव घेता तेगे एक ड्युटी आसली बाबा तिनी कम्युनिटी कापय बसोन मेळावो करपाचो पयलो पयली मिटींग घेवपाची पयली मिटींग घेवपाची आमगे शिव जयंती आहा आमकां तुमगे सपोर्ट जाय वो सपोर्ट नाका हें कित्याक केलें ना तुमी ऑथॉरिटी आहा पंचायत आहा पंचायता बरें कित्याक गेलें नाय पंचायता तुमी लेटर घायला पंचायतान तुमकां एनओसी दिना केस चलता अजून पण हें कित्याक केलें ना तुमी उलोवपाकूची फकत हेजेर फिल्डार येया आनी उलया न्हू कोण तो अडयता कित्या लागून अडयता हें पयलीं जाण जावन घे फॉर जरी तर त्या म्हणल्यार शिव जयंती जाली जाल्यार हेच तेणी म्हाका पयलीं सांगोचें हे प्लॉट जाले ते कित्याक ते आनी शिव जयंती करयाय तुमी ना न्हू बट हितू प्लॉट आहा ते थिंगसून शिवाजी बरें वचोन स्टॅच्यू इरेक्ट केला थिंगा म्हळ्यार पयलीं ती शिवाजी इरेक्ट केला तो नांवां आसतलो प्लॉटांक लागता रस्तो सगलो हांव तुका तो एविडन्स दाखयता सगलें हें तेणी दाखोवचें म्हाका ना म्हूण हांव हितू इरिगेशन करता डायरेक्ट तुमगे त्या प्लॉटांक सो हाजेर तुका आतां जर कोणें सोल्युशन काडपाक जाय हय तुका म्हण तुजे कोतान सोल्युशन कितें म्हज्या कोतान सोल्युशन तुमकां शिवाजी इरेक्ट करूं जायो जाल्यार तुमी एक ऑल्टरनेट लुगार सोदीच पडो आनी जो सगळें विजिबल आहा थिंगा हिंगा न्हू पण आतां एक अल्टरनेटीव रस्तो ताणें सोदून काडला सो त्या तातूंतल्यान गेल्यार तुमकां कितें हे आहा आमी वचोन येयलो काली आमी कांय म्हणना तो लँडलॉर्डांनी आपल्याक परमिशन दिलें कांय ना बट थिंग वयता आसतना तो शिवाजी इरेक्ट केलो फडें तो नो डेव्हलपमेंट झोन नो डेव्हलपमेंट झोन आमच्या घर काडूं मेळना जाल्यार हें केस जालें बट दे आर सेइंग दॅट इज अ टेम्पररी हे म्हणजे इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर न्यू खंय दॅट इज टेम्पररी जालें गेल्या त्या वर्सा कुठे टेम्पररी म्हणलें टेम्पररी म्हूण एक वर्स जालें गेले त्या फाटी मिनिस्टर येयलो सुभाष फळदेसाय इलिगल जाल्यार तुमी केस घाले केस चलो ती कित्याक काबार जायना अजून इलिगल म्हूण सगळें दाखयता हांवूय दाखयता सुभाष फळदेसाय मग बरें वचोचें हांवूय दाखयता इलिगल म्हूण आतां यो हे 42 प्लॉट जाले ते इलिगल न्हू म्हूण दाखय म्हाका सो त्या वयच्यान हे आतां एलिगेशन जाता की आमकां कांय म्हणजे जे कोण बजरंग दल आमकां कांय हांगा हें करपाचें ना कितें इलिगल कांय करपाचें ना आमकां फकत आमगे शिवाजी महाराजा म्हऱ्या वचून ताका आर्गां ओपपा आहा इतलें आहा गांवचे लोक मुद्दम जावन हे सगळें करपाक दिनात तागे एलिगेशन आहा सो ताजेर पयलो तुमी कोता आसतना इलिगल केलें न्हू ती लुगरार व्हरून दवरपाक कारण कितें आसलें इतू भितोरी तो येदोळ हिरो वॉरियर ताका तुमी सारको जंगला लास्टा दवरताय बरे भाशेन मोदेस्ताय दवरे न्हू चोयती लोकांक घेयती तेची उरपाक घेयती एअरपोर्टाचेर सगळे कोणें सारके रस्ता विजिबल आहा थिंग दवरताय तो दिसतीपणा थिंग कित्याक दवरलो आनी हे परस जाता तुमी कळ्ळें तेगे शिवजयंती म्हणून विजिबल जाता थिंग दवरे आनी जायत पडे लुगार आहाय न्हू आर्यालो सोड हांव आर्यालाचें म्हणा खूंय विजिबल जाता बरो लुगार आहा थिंग दवरे म्हणून थिंग कित्याक म्हणून तो तुगे अजुनूय एलिगेशन आहा इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट प्लॉटाक एक्सेस मेळपाक जाय म्हणून ते फकत एक येस तो हाडलो 100% सेम इलिगेशन पण येवन बसोची ह्या पयलीं मातसो उक्ताड हाडे ह्या पयलीं क्लियर करूया आनी हाजे तुमी केसी चालू आहा म्हणटा तो पळय केसी चालू कोणाचे टर्मिनल घाल्या टर्नेट टर्नेटाचे चलता घाले हय पंचायती चलयता ओके हा केस चलता SDO टू सो हाजेर तुजे कोतान एक तर म्हणटा सारकें तुमी कायद्यान करता कायद्यान करात आमकां कांय ना फकत आमगे जाग्या भितर ट्रेसपास जायना इतलें म्हणपाक जाय ट्रेसपास जायना हय तुगे तर सारकें आसा जाल्यार कायद्या मान दिताय जाल्यार कायद्या सारको मान दियाय थर्डी हो तुका शिवाजी महाराजाचो इशू एक इशू जालो दुसरो इशू पयर तुमी
आर्यल हाजे एक पंचायतीची स्पेशल ग्रामसभा जाली तातूंत भितर तुमकां 1 पॉयंट एजेंडा आशिल्लो की थंय तुमगेले सालजे आर्यल हिंगा एक कोकण रेल्वे स्टेशन बांदता आनी ते स्टेशनाक तुमी तुमचो हे आहा ओपोज आहा एक सदां येता की कितें तुगे सालजे आर्यल हाडलें कितें खंयचो प्रोजेक्ट हाडलो तुमगे पयलीं ओपोज हें कित्याक लागून म्हाका सुशांत बाब सांगून दिसता खंयचो प्रोजेक्ट येयलो म्हळ्यार ओपोज कित्याक आमगे गांवांत कितें ना हें कोणें विचारचें पडलें आनी वायट आहा तें आमगे गांवांत चड आहा कितें कितें वायट आहा वायट आहा तें स्क्रॅप यार्ड आहा इलिगल क्रॅशर आहाय 2 इंडस्ट्रियल आहाय 2 रेल्वे ट्रॅक आहाय साऊथर्न वेस्टर्न डबल रेल्वे ट्रॅक जाले 2 वॉटर पायपलायन आहाय जमीन सारकी डिवायड जालो आहा गोवा कार्बन पोल्यूट कोता सगळ्यो इंडस्ट्री सियात फॅक्टरी आहा ती पोल्यूट कोता आख्खो गांव पोल्यूट केलो आहा आनी उंच प्रकल्प जो आमी मागलोलो स्पोर्ट्स अकॅडमी मागलोली ती दिल ना आमी हेल्थ मागलोले दिल ना ग्राउंड चलता केदों कंप्लीट जाता खबर ना पुलीस स्टेशन मागलोले दिल ना इंडस्ट्री आहाय ते स्क्रॅप यार्ड कोताय बरें आहा तें आमकां दिनाय वायट आहा तें कित्याक जाताय आतां रेल्वे स्टेशन म्हण तूं रेल्वे स्टेशन आमगे गांवां येता आमी ओपोज कोताय कित्याक ओपोज हें पयलीं जाण जावपाक आनी हें ओपोज कितें सीएमान डायरेक्ट काडलें आनी स्टेटमेंट केलो आर्यला येता आर्यला ऑलरेडी डिवायड जालो आहाय लँड लुजर आहाय तेंकां जॉब दीत म्हूण सांगलोले त्या टायमार केन्ना ते ट्रॅक घाता आसतना पळय कोंकण रेल्वे घात आसतना आनी हें कोंकण रेल्वे आर्याला आसतना तें नावेलीच ज्ञान आसलोलें तें आर्यला येयलां आर्यलान ज्ञान गेलां बट लँड लुजराक प्रॉमीस केल्लें तुमकां कोणाक कितें ना कितें मेळटलें जॉब मेळटलें कितें कोणाक कांय ना झिरो आर्यला कोणें सांगोच म्हाका रेल्वे हितून कोणो कामां कोणू ना सगळे लँड कॉम्पन्सेशन ना कॉम्पन्सेशन येयलें कॉम्पन्सेशन ते पयशे आहा तो खावपा लोक लागता बट जॉब दिलो जाल्यार कोणी त्या फॅसिलिटीज मेळटा आसलोली ते ना आनी आतां रेल्वे स्टेशन आसता मुयें तें सांगलो तुमको प्लेस म्हणून सांगलो ना रेल्वे स्टेशन आमी अपोज केल्ले गेले त्या फाटी तुमी डबल ट्रॅक केलें लँड एफआयआर करून आसतना डबल ट्रॅक केलें जबरदस्तीन केस गायलो कितें करपाक तें केलें म्हळ्यार वूड सूट कितें जागो तुमगेलो काय जागो रेल्वेचो खंयचो त्या डबल ट्रॅकिंग किंवा कितें करता जागो तुमगेलो काय रेल्वेचो साऊथर्न वेस्टर्न डबल ट्रॅकिंग केलां लँड एक्वायर केलो ना इलिगल रूम काडात तें ना तुमगे हातूंत भितर ट्रेसपास करून हें केला म्हणटा एक्वायर करनासतना ट्रॅक केला येस डबल ट्रॅकिंग केलें तें आतां रेल्वे स्टेशन आतां तेका लँड एक्वायर केलो आहा बट खूंय येता रेल्वे स्टेशन हें स्पेसिफाय केलो ना आतां रेल्वे स्टेशन येता ती लँड एक्वायर केलो आहा ती ना काय तेंकां वो आनी घेतले काय हे खबर ना आनी घेतो जाल्यार आमी लँड लुजर जाताय इतले ते आतां रेल्वे कोकण रेल्वेचे जो PRO आहा बबन घाटगे ताणें पयर क्लॅरिफाय केला की आमकां थंय आनीक स्टेशन काडपाचें ना किंवा लोकांक घेवपाचें ना किंवा लोकांक देंवोवपाचें ना किंवा आमचे माल हँडलिंग करपाचें ना तो कितें म्हणटा की 2 स्टेशन आहात एक आमगे मडगांवान दुसरें चांदर तुगेलें थंय मदीं ओन्ली 17 किलोमिटर्साचो डिफरन्स आहा ताका लागून रेल्वेचे मुवमेंट जाता तर खंय थंय गाडी उरली जाल्यार हो मुवमेंट सगळो हे जाता पॅरलायज जाता सो ताका लागून तो मुवमेंट्स हे जावपाक जाय म्हणून थंय फकत आमी आनी एक ट्रॅक ओन्ली टू दुसऱ्या ट्रॅकाचेर वचपाक ऑलरेडी 2 ट्रॅक आहात सो दुसऱ्या ट्रॅकाचेर वचपाक लागून आमकां थोडे थंय एडजस्टमेंट करपाक इतलेंच जाय म्हणटा हे जर तर तुमकां हें कितें आहा टायम कितें तातूंत करतात हें करतात वो तुम तेंगे एडजस्टमेंट कोताय वॉट अबाउट पब्लिका कितें रेल्वे गेट पडले जाल्यार कितू वरां रावों पडटा हय इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करून दिलें ताणें वजन अंडरपास केन्ना अंडरपास केलो तो एकूच सायडीन हेवी गाडी ना फकत गाडी 4 व्हिलर येता सपोज धाकटी 2.75 मिटर्साची वॉट अबाउट अदर व्हेकल वॉट अबाउट एम्बुलन्स वॉट अबाउट फायर ब्रिगेड हो इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं कित्याक रेडी कोनाय तुमी पयलीं पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी कितें मागताय ओव्हरब्रीज मागताय ओव्हरब्रीज मागताय काय अंडरपास सारको आनीक हें करता एक ओव्हरब्रीज ऑलरेडी आतां कितें काम चालू जाता कोंकण रेल्वे कडेन गेट पडटा आतां कोंकण रेल्वे कितें रावपाचें प्लॅन दाखोय न्ही आर्यला एक हें आहा बॉडी आहा पंचायत आहा दाखोय न्हू पंचायत दाखोय कित्याक ब्लॅक आउट कितें सारकें ब्लॉक कित्याक दवरताय ओपन ये न्हू तुम तर सारकें ओपन आहाय जाल्यार ओपन ये दाखोय विलेजरांक आनी पंचायताकूय दाखोय न्हू तुम दाखोय नाय उठलो सुटलो स्टेटमेंट केलो आर्यला हें येता तें येता म्हणून आर्यला तुम म्हणून वता ते जाणाय दवरल्या आमी
हे सगळे आर्यला यात ते ओपोज कोताय म्हणटा इलिगल जात थिंग ओपोज कोताय कोणा कायद्याचे जात तेणें कोणें सांगचें कायद्याचे खातीर ओपोज केलो ना पण आतां तूं म्हणटा तुमकां काळखा दवरता ते गव्हर्मेंट किंवा रेल्वेज हाजेर सारके कितें आमचे ट्रान्सपरंट ना म्हणटा ना. नाही दाखय न्हू रेल्वेच्या दाखय आमी रेल्वे सावथर्न वेस्टर्न रेल्वे टायमारी तांकां कितो पाट सांगलोलें प्लॅन दाखय प्लॅन दाखोवपाक फेल गेले ते मागीर तुमगे आमदार आहा भितर कितें हें करनाका आमदार तुका सांगता आपूण ताका एक हें कितें तो आमगे सीएमाक मातसो घट म्हणून तरी आसा तुमगे हें कित्याक हें जायना आमदारान ऑलरेडी आपल्याक कितें सांगपाक सांगिलां आमकां लेटर करपा जाय वो कितें करपा जाय आमकां तेणें दाखोवपा जाय न्हू आमी आमदाराक सांगिल्लें आमगेलें कितें आनी खातीर आनी हो कोतील जाल्यार एमपी पळय सांगता आयज मेळ्ळो म्हाका एमपी आयज एमपी सांगिल्लें आर्यला यो म्हणून दाखय म्हण रेल्वे इश्यू चलत म्हण रेल्वे स्टेशन येता खूंय तें आमकां दाखोवन दियाय म्हण इलेक्शना टायमार भोंवल्यामूच जायना हे अडचण येता त्या जाणांचे विलेज वचून खबर घेवपा जाय म्हणून जावं तो आयदां एमएलए जावं आयदां पंच जावं आयदां एमपी जावं फिल्डार आती गरज आहा तुमची हे सांगाय गांवच्यान ना हो प्रपोजल तुमगे मुखार व्हराय बाबा ही प्रपोज आहा हो प्रपोज आहा तो हें आतां जे आमकां निवडून दिल्या पळय तेगे काम गांवचो लोक आपल्याक कितें ओपोज करपा आहा प्रपोज करपा ते कोण तुमकां दिता मुखार व्हरपा काम तुमगेलें आडावपाचें वो ना आडावपाचें ते जाता काय म्हण टेस्ट जाता काय तुगे तुगे हे अनुभव कितें जाता 2012 रेल्वे स्टेशनांत जाल्लें आर्यल कारण बोर्ड मान तेन्ना रेल्वे स्टेशन बंद केल्लें कित्याक तेन्ना तें गेल्ले आतां हेको रेल्वे स्टेशनांत आतां मडगांव सावन सांजेरा रेल्वे स्टेशन 2 किलोमिटर आहा रेल्वे ट्रॅक चोयल जाल्यार हें खंयचें कोंकण रेल्वे उलयता हो मडगांवचें आनी सांजेरा ऑलरेडी एक रेल्वे स्टेशन आहा सावथर्न वेस्टर्न रेल्वे हार्डली पॅसेंजर येता पण ते म्हणटा ते आमकां स्टेशन करपाकूच नाका म्हणटा ते फकत म्हणटा आमकां फकत एक ट्रॅक घालून ते रेल्वे स्मुथली वचपाक आमकां एक अरेंजमेंट करपाक जाय म्हणजे रेल्वे स्मुथली वचपी लोकां मर्दी लोकांकूय दियाय न्हू फॅसिलिटीजू लँड युजर आहाय ते काम दियाय मरे मागीर दुसरें फॅसिलिटीज रोड क्रॉस करपाक बॅरिगेट घाताय सॉरी गेट घाताय दवरताय कितें गो तूं फ्लायओवर जाल्यार फ्लायओवर दियाय हे तुमगे तुमी जेन्ना तुमगे एमएलए कडेन मांडले किंवा सीएमा कडेन तुमगे हें केलें तेंचे कडल्यान रिस्पॉन्स मेळना ना आतां आमी पयलीं ग्रामसभा गेल्या ओके ग्रामसभा 8 तारखेर गेल्या आनी सिंगल अजेंडाचेर आनी सगळ्यांनी ओपोज केला रेल्वे स्टेशन न्हू रेल्वे ट्रॅक जे लिंक तो पासून आनी यार्ड पासून घात जाल्यार ओपोज आमकां आमगे गांवांत डिस्ट्रक्शन केलो आनी नाका अशें आमकां दिसता कित्याक आमी लुजर जालो सारके कांयच बेनिफीट ना आमकां गोवोरमेंटान आमगे जमीन काय तूं अजुनूय भिता की ते हे सगळें करता ते कोल ट्रान्सपोर्टान लागून करता म्हणून हें तरी दिसताचें न्हू फकत एकूच सायडा हादी आतां कोल वचना पर्पल रेल्वे हाल ते एसो डायरेक्ट तेच व्हरोंक शकताय कोल ट्रान्सपोर्टेशन पयलीं सांगलें पब्लीक एकलो सांगतालो वेजिटेबल व्हरो म्हणून आतां वेजिटेबल कितू वयता तेणें आमकां स्टेटमेंट दिवचो तेश करून जाल्यार पूण सीएमान सांगा हावजात क्लियर केला कोकण रेल्वे रस्त्या वयल्यान कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावच सीएमाचे विश्वास ना तुगेलो कितू फट मारल्यो सीएमानी 14 नोव्हेंबराचेर चिल्ड्रन्स डेयाक तेगे घराको भुरगीं गेली त्या भुरग्यांक चॉकलेट दिलो तेणें आनी तेदूच सांगलेलें आपल्याकूय एक चली आहा म्हणून आपल्याकूय एक चली आहा म्हणून हे मॅट्रीक टर्न म्हणटाय कोडे कितू आहा तो वाडपाना म्हणून आतां आर्याला कोणें दिसभर रावचें कितू कोला ट्रेन वयताय 62 बुगीज आसताय 65 आसताय केन्नाय कितू बुगीज कोल कित्याक 2 ट्रेन येताय लोकांक रावचें पडटा ट्रान्सपोर्ट वाडलो ना जाल्यार हो हितू ट्रान्सपोर्ट केस गेलो सगळे कोलाच्यो ते गाडी सो जर तुमगे डिमांड कितें की पयलीं आमगेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें हें करात एक दुसरे कोणाचे हे आमगेले लँड लूज जाला तांकां सारकें कॉम्पन्सेशन म्हणल्यार पयशांच न्ही तांगेले सारकें कित्याक जाग्यार घाल्यात आनी हे जर केलें जाल्यार तुमी यू आर ओके विथ द एक्सपान्शन नो ना नाका आमकां डिस्ट्रक्शन नाका बट गेलो हा ताका ती दाखय पयलीं तो म्हणटा आतां ताणें आतां एक तुमकां मुखार हे हाडल्या पॅकेज एक हाडलें तुमगेलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी हे घालतात तुमगेले हे आमचे कितें कोणाक जॉब दिवपाक ते तांकां कितें आसता तांकां हे करतात पूण आमकां निमाणे कडेन इट्स रेल्वे इज अ नॅशनल नॅशनल इम्पॉर्टन्स नॅशनल सगळे म्हळ्यार फकत तुगे सांजे आर्यान एकूच जर चलना सगळे गोंय धरून हे धरून सगळे हे सांजे आर्यान एक भाग
सो आनी थंयच्यान जर वचपाक ते जर जाय जाल्यार ते करतले म्हणजे करतले तांकां करचें पडटलें. सो हे जर तुमगे बाकीचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व केले जाल्यार तुमी हो तांगेले एक्सपान्शन प्रोजेक्ट ओके करपाक तयार आहा म्हणटा तुका. सुशांत बाब ऑपोज करपाचो प्रपोज करपाचें डिसिजन आमगेलें. सरकार आपल्याक येतलो जबरदस्ती करता न्हू तेका लोकांक कोण गेलो तेणें पयलीं एक स्टेटमेंट केलो मातशें दुसरे सायडीन उदक 4 वरां मेळटा पूण 4 वरां उदक मेळटा तें एक्जिस्टींग आहाय तेंकां येताय तेंकां मागीर आनी 2 वर म्हणटालो आनी 4 वर येताय तें उदक खंयच टायम तुगेलो राती 2 ते 6 1 ते 4 वर पुश्टी तुका ओके हय सांग. एश करून तूं फोटो येत पडे ही फोटो सगळे लोकांक सो खबर तुका कितें दिसता की हे सगळें जावन आहाय. तुगेले जे सांजुजे एरियल किंवा नेसाय हांगा जे गांवपण आशिल्ले गांवपण म्हळ्यार गांवचे कल्चर गांवचे बिहेव सगळे हे डिस्ट्रक्ट जातले म्हणटा दिसता तुका. ऑलरेडी वच जालो हांगा आनी हे जाल्यार आनी जातलें कित्याक लागून लोक क्रायम वाडटलो इंडस्ट्री आहा क्रायम वाडत आसा हां रेल्वे स्टेशन जालें म्हणटरी आनी येतले कोणाक गेले अकाउंटेबिलिटी काय कोण येतले म्हणटा क्रायम जावपाक मायग्रंट्स येतले मायग्रंट्स भरपूर जातालो आतां आहा थिंगा आतां हाची मायग्रंट्स कितें जालां मागीर ताका लागून गांवां भितर इम्बॅलन्स कितें जाता. पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार कळटलें बाबा कितू क्रायम जालोय सांजेर येलो आनी मोस्ट क्रायम जाताय 1 तारीख ती 10 तारीख हे तारखे मध्ये कित्याक सगळें सॅलरी पडटा हां आनी पुलिसीचे जे पेट्रोलिंग आहा पडे हेंय सारकें ना 1 तारखेर कितें हाजेर सॅलरी पडना लोकांक कोपमान जाता ना सॅलरी पडटा सॅलरी पडटा. सो कोण आहा तो बेकार आहा तो तेंका अटॅक करता हां ओके असले हे क्रायम चड जाले कोणागे मोबायलवर चेन दिसतांचे हे सगळें जालो आर्यलान आनी रेल्वे स्टेशन जावप जाल्यार इतलो मायग्रंट भितर येता पडे तेजे कोणागे अकाउंटेबिलिटी ना कोण येता कोण वयता कांय ना ओके. जाल्यार हेजे कोण दिवता हय. दोडो ते क्रायम वाडपाचें सो खबर तूं म्हणटा की तुगेले तुमी जे कितें करतात जे एजुकेशन करतात ते रेल्वेक आडोवपाक लागून न्ही दुसऱ्या लागून न्ही तुमी चॅक करतात ते तुमगेलो गांव वाचोवपाक येस ऑफकोर्स डिस्ट्रक्शन जातलें हय. आमगे विदेश डॅमेज जाता पडे हे सायडीन पीस वयता पडे काम नाका. सो आतां तुका हे सगळ्याचेर आतां समप करता आसतना एक लास्ट प्रश्न जाता. आतां तुमी डबल ट्रॅकाक ओपोज केला निमाणे गव्हर्मेंट रेल्वेन तो केला आर्यलान जाला कंप्लीट जालो रेल्वे कंप्लीट जावना पूण निमाणे कडेन येदी व्हडली मशिनरी ती आनी जेन्ना ते कोण ते आमगेले तुवें त्या स्टेशनाक तूं कोर्टाक अजुनूय केस हे करता तुमगे 7 जाणांचे केस घाल्यो जे आमदार आहा तांचे केसी घालना आनी आमदाराक तुमकां कितले सपोर्ट करतात तेय म्हाका खबर ना तेन्ना इलेक्शन आशिल्लें सो सगळे रातचे 12 थिंग सामके बॅनर घेवन सामके ते उबे आसले सामके आतां कोण पयलीं काँग्रेसी आशिल्ले ते मागीर बीजेपी गेले तेय आशिल्ले बीजेपी जे कोण आशिल्ले तेय आशिल्ले बाकीचे ते आशिल्ले आतां तुमगे इतलो हो आतां परत तुमगे उचांबळ जाला गांव सगळे जाला हातूंतले कितले जाण तुमकां सपोर्ट करपाक येता किंवा म्हाका सांगान एक हे सगळे येयल्ले पडे हे आपल्याक एक पेपरे वाजोवपाक येयले आमचेर केस जाल्यो चांदोर 10 जाणांचे जाल्यो आनी 4 जाणांचे सेपरेट जाल्यो रेल्वेन गेले स्टेटान गेले दिगंबर दिसती पडना काय पुलिसिको मायना करतोरी पुलिसिको दिगंबर आवडनाय काय संकल्प आमणकर आवडनाय काय युरी आलेमा आवडनाय काय वेन्झी विलेगास आवडनाय काय क्रूज सिल्वा विरियाटो विजय सरदेसाय मागीर अलेक्स सिकेर अलेक्स रेजनाल हे कोडतना काय करतोरी मायना करतोरी पुलीस ओडतना आसलो काय आमकां ओडताले काय हितू सारखे आम तेंगे क्लोज आसलोले आमचे केस घालपाकू हे सगळे पिक्चर चोयल जाल्यार हितू दिसून येता पॉलिटिशियन आतला आपणा लोकां आतलाय ना काय कोण मातशे बोवाळ करतात तांचे केसी घालया तांगे आवाज बंद करया हे तेंगे जालो हा बट थोड्या काळजा मनांतल्यान जे पडे आपल्याक गांव वाचोवपाक सोदताय पडे ते खूंय वगरावताय ओके ते वगरावनाय ओके आनी तें वगरावंक वयनाका थोडे जाण पाडे आपल्या पोटा वचपा लागून हे स्वताय ते वगरावताय बट भितूयल्यान सगळे जंय आमगे गांव सांबाळोले आमगे गोंय सांबाळोले बट हे जे आमी निवडून दिताय पडे हेचे पाडा घाताय पयले हेचे पाडा आतां 24 तारखेर आनी एक न्यूज येवपा तुमकां रोहन गांवड्या गेलो येतलो कितें ना कितें रोहन गांवड्याचेर कितें येवपा हे 24 तारखेर तुमगे नेसाय सकल येवपाक ना 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 आतां तेगे केस चालू आहा ती केसो चलत ती हांगा आख्खे पिक्चर खबर ना पूण आयकोन जाणा ओके हे एकूच चुकताडा येतले
आणि जो कोण शानदार हिस्टॉरिकल नाईट येयल्लो आणि जो कोण निवडून गेलो आपण असेंब्लीकू तेक बडे कितें ना कितें कटोली ती रात ती कोश्टा रात आहलो बडे सगळे गेली की नीट फॉर वचपाना कोणाक आमी केस सगळटाय आमी मरत बडे केस खबर भाशणे ओके आणि हांव वेलकम करता असो केसी जाय ती चलली कित्याक आमी कित्याक नाय आमी गिल्टी नाय आमकां विचारलें कोणाक घालूं जाय काय म्हण कोणे पुलिसांक जाल्ले हय पुलिसीन विचारलें म्हाका कडेन आदी कोणाक घालूं जाय मुगे येयला म्हाका सोदपाक आमी तुगेलें तूं त्या कामा आहा कोण दिश्टी पडा तूं घाल त्या मुगे न्हू ते कितें कोताय पुलिसू फ्रेडी एंड अदर्स कोण अदर्स ते खबर ना तेंका तो राग येयलो तो अदर्स म्हणून तेका घायल मागीर असो केलो हांवें हिंगा तुगे आमगेले ओल्ड सॅन फ्रांसिस सांत फ्रांसीस हे खेळटना तिका ते दिग नासले आनी ते पुलीस स्टेटाचे आशिल्ले दुसऱ्या आनी रिकॉर्ड आहा तांकां बसून एड केला हांव येतलो तितून म्हाका एड केला आणि तूं नांव कोण दिलें काय म्हणून जाल्यार कोण सांगलो पुलिसीन नांव सांगितलां एक पुलिसीन म्हाका एक पुलिसीन नांव सांगितलां त्या पुलिसीन दिलें म्हणून तेका हांव रावलां तेका हांव सांगो रावता तो रिटायर जालो रिग्रेट जातालो सारको आपण केलें कितें काय म्हण तूं मॅच पावर आहा मॅच कोकूं नाका सो एक हे आता की सद्याक इवन हे आता पुलिसी जावं हे दुसऱ्याक त्रासाक घालपा लागून असली की ते जर जाले ताका तो इनवॉल्व करपाचो हे जाता 100% चालू आसा सो ह्या हाजेर आतां म्हाका सामको लास्ट क्वेश्चन म्हणटा एक म्हाका सांग इतले हे चालू आसतना तुमगेलो तुमी जे गांव वाचोवपा लागून जे कितें हें केलां ते तुमी तितले पसून फुडें व्हरतले आनी तुका आस्त आहा की तुमगेले जे मनां आसा ते आमगेले सुफळ जातले काय म्हणून या पयलीं सद्याक हांव एकूच सांगता रेल्वे ट्रॅक कंप्लीट जालो ना डबल ट्रॅकिंग कंप्लीट जालो ना थ्रू जालो ना हाफ जाला सो थिंग आमी सद्या हांव म्हणटा बिनिंगाचे ओके ओके रेल डबल ट्रॅकिंग सेकंड थिंग केस जे आमचे पयलीं गायले त्यो आमी क्रिमिनल म्हणून अजून प्रूफ जालो ना थिंगाय हांव विनींग म्हणटा सो मुगे जे झगडपा आहा गांवा पासून ओके हे हांव झगडलो जात पासून म्हाका देव वयलो जाल्यार एकू पाठवतलो ओके म्हाका देव वयलो जाल्यार एकू पाठवलो दुसरें आनी एक सांगूं सोदता ह्या माध्यमांतल्यान हांवें मुगे आख्या वर्गान डोनेट केलें आनी डोनेट कोता आसतना हांवें बरोवन दिलें ना मुगे खंयचे ऑर्गन हांवें पडे हिंदू गायनाका मुस्लिमांक गायनाका हें हांवें बरोवन दिलें ना हांवें सगळ्यांक दिलां हांव कित्याक लागून सांगता क्रिश्चन कम्युनिटी शुभ जयंती करूं दिना हें करूं दिना म्हणटाय हांवें मुगे ऑर्गन डोनेट करता असो हांवें तें बरयलें ना मुगे खंयचो ऑर्गन कोणाक गरजे पडटा घाचप हे म्हाकडे हांवें प्लेज गेलो हें म्हाका सगळ्यांक आहा हांव इतलें सांगूं सोदतां म्हाका खंयचे कम्युनिटीचे कांय ना हांव सगळे कम्युनिटी कडेन बरो आहा आनी कम्युनिटी गेन रिलिजियस गेन हें पॉलिटीक कोणाक इतलें म्हाका हाजेरूच आमी हें करतात स्टडीन एक सांगलें तशें की एक म्हणटा गांव गांवां हातूंत उरपाक जाय गांवांतले मेन म्हणटा गांव म्हणल्यार फकत जमीन न्ही गांव म्हणल्यार फकत एनवायरमेंट न्ही गांव म्हणटा गांवांतले लोक गांवांतले कल्चर ते दुसरे येवन बाकीचे येवन गांवचे लोक उणे आनी बाकीचे लोक चड जावन इम्बॅलन्स जाता तो जावपाक जायना हे सगळे गांवांतले म्हणजे सालुजे आर्यातूच न्ही सगळे टोटल गांवचे हातूंत हे अशेंच जावपाक जाय ह्या मताचे हांव स्वता आहा आनी आमचे गोमंतक टीव्ही आसा दुसरें म्हणटे एक हे की जर गांवचेर अन्याय जालो जाल्यार तो आवाज काडपा खातीर कोण तरी फुडें येवपाक जाय आनी जर तो हो जेन्ना आवाज येतलो तेन्नाच गांवांतले डिस्ट्रक्शन बंद जातले काय जावचे ना ते झटपट उण्यांतले उणें जावपाक शकता इतलेंच आमी हें म्हणत आनी आमकां सगळे निमाणे कडेन कितेंय जाल्यार दिसता आमकां आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय तें गोंय आमचें आसपाक जाय आनी तातूंत भितर रावपाक आमकां सामको सुयोग आसपाक जाय आमकां काळजांतल्यान थंय आमी बरे भशेन रावतात हें दिसपाक जाय सो हाजेर आमी ही आमची भासाभास बंद करया देव बरें करूं आनीक ह्यातूंतल्यान फ्रेडी केलें तशेंच हांव एक आव्हान करता की खंयच्याय हाका रिलिजियस कलर दिवन ताका एक वेगळेच एक फाटें फोडपाचे वाटेचे ताजेर जर सोल्युशन येता जाल्यार तें काडून तो इशू जाता तितलो थंड करचो उचांबळ आमकां परवडपाचें ना हें सगळ्यांनी लक्षात दवरचें इतलेंच सांगतात आनी आमी आमची भासाभास बंद करतात सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही